श्रमधाम की जय, श्रमधाम की जय, भारत माता की जय। सभापती रमेश तवडकार हांणी आपल्या काणकोण मतदारसंघांतल्यान सुरू केल्ली म्हत्वाकांक्षी श्रमदान मोहीम गोंयभर यशस्वी जातना दिश्टी पडटा। काणकोणांत तर ती एक वरदान थारल्या। शेकड्यांनी लोकांक हे येवजणे खाला भक्कम आणि पायाभूत घरां मेळ्ळ्यात। मात काणकोणा फाटोफाट श्रमदान मोहीम प्रियोळ मतदारसंघात यशस्वी जातना दिश्टी पडटा। आतां मेरेन हे मोहिमे खाला 5 घरां बांदून पुराय जाल्यात, जाल्यार 7 घरांचें काम सद्याक चल्लां आनी हेर 3 घरांची चांचपणी जाल्या। भोमा, तिवरे, केरी, वेलिंग हे वाठारांत घरां बांदून तयार जाल्यात, जाल्यार हेर कडेन बांदप चल्ल्या। अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तार सभापती तवडकार हांणी नाळे केरी हांगा भास्कर सतरकार आनी दिलीप वेळुस्कार हांच्या घराचो बुन्यादी फातर घालो। खूब लोक येवन गेले हांगा, ताका आश्वासन दिली हें जालें, पूण सरान ते आमकां सिरियसली घेवन आमकां उतर दिलें आनी ते आज आमकां आज ताजें फळ मेळटा। ते खातीर सराचे हांव खरेंच आभार मानता। ह्या वर्सा सरान आमकां प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून 10 घरां बांदपाची परवानगी दिल्या आनी ते प्रमाणे आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसात ते सगळे नेटान कामाक लागल्यात। आतां सद्या 6 घरांचें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा आनी बिफोर गणेश दिवपाची सगळ्यांक चावी दिवपाची आमची तयारी आसा। काणकोणच्यान येवन हांगा आमच्या लोकांक मदत करप हें खरेंच आमचें भाग्य म्हणचें पडटलें आमकां। केरी ह्या वाठारांत तशें म्हणल्यार प्रियोळ ह्या वाठारांत सरान पांय दवरलो आनी ही खऱ्या अर्थान ही भुमी पावन जाली। पावन कितें म्हणटा, प्रत्येकाक आसरो हो गरज आसता। पोट खंय भरता पूण रावपाक जागो जाय पडटा, रावपाक खंय तरी घर जाय पडटा। पावस पडले की कितें खंय रावतले? ह्या लोकांची हांगा कांय लोक अशे आशिल्ले गरिबां पोडे घर सारकें रावपाक नाशिल्लें। ही वस्तुस्थिती तवडकर सरान पळोवन घेतली आनी ह्या लोकांक घर म्हणजे घर बांदून दिवपाची एक संकल्पना दवरली। एक म्हाका सहकार्य करून एकटे वाड्याचें घर जेन्ना फुडें काडटा आनी तुमी सगळे आयज खूब उमेदीन सगळे हे घर फुडें सरपा खातीर ह्या वाठारांत आमी आयज जमिल्ले आसा। सराक हांव अशें आश्वासन दितां, तुमी ह्या मतदारसंघात कितलीं कामां करा, आमचें सहकार्य तुमच्या फाटल्यान सदींच आसतलें। जर निराश आसा, हताश आसा, तांची सगळीं घरां बांदपाचो आमी एक शपथ आमी घेवंक शकता। मागीर लागीं आमी 1000भर लोक जर आसत जर जायत न्ही, आमी अशें केन्ना तरी एक शपथ घेवंक शकतले की ह्या भागांक सुद्दां आसा आनी जितले लोक निराश आसा, हताश आसा, आमी 1000 लोक 2000 लोक आमी तांची काळजी घेवंक शकना, आमी घेवंक शकता की लागणारे पयशे उबी करया आमी। पूण लागणारी जर आमकां फिजिकली आमी एक 2 दीस 3 दीस आमी काम करपाक शकले जर जायत न्ही, आमी म्हणटा म्हयनोभर काम करपाची गरज ना। एखाद्या गांवांतल्या लोकांनी 5 दीस जर काम केलें जर जायत न्ही, एखाद्या गांवांतलोच विशय सोंपलो जायत न्ही, जाल्यार तें घर ऑटोमॅटीक उबी जावपाक येता। आनी म्हाका परत एकदा अभिमान दिसता की प्रकाश सर, आमी फाटल्या वर्सा आमकां तो जोश नासलो, पूण ह्या वर्सा तुमी जोश बरो प्रचंड मोठो जोश आसा। म्हणजे तो जोश जर तुमी असो जर कायम जर तुमी हाडले जर जायत न्ही, की व्हडली कठीण कांय ना, की 10 जाण ठीक देव अशा प्रकारची उक्तीनुसार आमी काम करूया आनी गांवांतले गांवपण मनीसपण जे आसा न्ही, प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आसा ती आमी परत एकदां रिएस्टाब्लीश करया, पुनर्स्थापीत करया, इतलेंच हांव ह्या सांगता। श्रमधाम की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रियोळा भितर श्रमधामाच्या माध्यमांतल्यान कार्यकर्त्यांची फौज उबी जाल्या। काणकोणा स्वता तवडकार सगळ्या कार्यकर्त्यांची मोट बांदून आसतना प्रियोळात मात कार्यकर्तेच एकठांय जावन तवडकराच्या मार्गदर्शना खाला श्रमदान येवजण यशस्वी करतना दिश्टी पडटात। हेच कार्यकर्त्यांचे बळार आनीक घर बांदपाची मोख सभापती रमेश तवडकार दवरून आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।